म्हापशा बलबीम हॉटेलांत सोमारा दनपरा अचकीत उजो लागलो। सिलिंडर ट्यूबात लिकेज आशिल्ल्या कारणान हो उजो लागिल्ल्याचें कळटा। नशीब बरें म्हणून आपूण वाटावलो अशें हॉटेल मालक सांगता। 14:40 म्हापसा कंट्रोल रुमान मेसेज आयली की बलबीम हॉटेलांत गॅस सिलिंडर स्फोट जाला म्हणून। पयलीं जाल्यार गॅस सिलिंडरान उजो पेटलो आनी तेजे देगेक 3 सिलिंडर आशिल्ले। सो आमी इमिडिएटली फायर फायटींग स्टार्ट केली विथ द हेल्प ऑफ वॉटर आनी आमी कूल केलो पयलीं आनी तो स्लो आमी मागीर भायर हाडलो। ट्यूब कितें लिकेज जाता आमी समजलें कितें ट्यूबीचो आमी सिलिंडराक उजो रमरमीत पेट्टालो तेन्ना आमी पयलीं जाल्यार ट्यूब लिकेज जालो तेका उजो पेट्टलो। लॉस तेजे लॉस एक्झॅक्ट सांगूंक शकना लॉस काय ना सिलिंडर लायला आणि हे जालें थंय पायप लीक जातली म्हाकाय कळना न्ही तें हांव कितें टॅक्निशियन न्ही। सिलिंडर लायलो तो लिकेज जालो आत्तां जस्ट लायला पायप लिकेज जाल्ले पायप मातशें कितें फॉल्टाचें आसलें मागीर तो उजो पेटलो किचनाक उजो पेटलो रोखडोच हांव भितरूच आसलो म्हाका भायर सरोंक चान्स ना तरी म्हाजे चेडवान हाडून मारली बाबा भायर यो बाबा भायर यो किचन हांव भायर पावलो नाल्यार हांवूय भितून पावता कांयच चान्स नासलो येदो व्हडलो उजो पेट्टालो। मागीर फायरीक रोखडेच कळयले हां मागीर फायर रोखडी येयली चेडवान फोन मारलो भायर रोखडी येयली ओके विदीन नो टायम। अच्छा कितले सिलिंडर आसले हितून दोन सिलिंडर पण कितें कळटा कितें नुकसान भितर सद्या जालां तें जातले विशय म्हाका येपार बी आहा न्हू तेलाचे डबे आनी कितें कितें आसा तें सगळें ऑलमोस्ट सामान सगळें बेसन आनी साखर आनी पण कामगार बीन आनी आसले भितर कामदार ना वेळ बरो आयज कामदार ते हेका लागून येवंक ना ते रामाचे हे आसा न्ही तेका लागून कामगार पावले ना ते म्हणून आमकां पात्रांक वचोंक जाय आनी म्हटलें चला घे सुटी गिरायकूय कोण ना ओके मागीर तुमी एकलेच आसले आतां हय हांव एकटोच हे भितर कितल्यांक जालें हें आतां जस्ट बिफोर 15